प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 20 ते 26 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोण. जिवीशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मण पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्मसभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर तुवें सोडली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू रागा विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, हाचो अर्थ कितें? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना कोण कितें वायट करीत जाल्यार, कोण कायदो तोडीत जाल्यार, कोणाक दुसऱ्यांक मारामारी करीत जाल्यार, कोणाचो बलात्कार करीत जाल्यार, कोणाक दुसऱ्यांक त्रास करीत जाल्यार, कायद्या प्रमाणें ताका त्या मनशाक घट धरीत जाल्यार कितें जाता? त्या मनशाक आपल्या कोन्याचें फारीकपण घेवचें पडटा. ताका कितले फावटी ताका पयशे दिवचे पडटा, ना तर ताका बोणकोणीन घालून इतले दीस, इतले म्हयने, इतले वर्सां रावचें पडटा. आनी जेन्ना ताणें आपल्या कर्तुबाचें फारीकपण दिलां, ओ ताणें ती बोणकोणीन रावन इतले म्हयने, इतलीं वर्सां काडल्यान ताज्यान भायर वचूंक जायना. आनी आयज भाव भयणीनो, 26 वडीन जेजू आयज आमकां कितें सांगता? ही 26 वडी वाता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियोन तुवें फारीक करिना सोर थिंचोरली तुका सुटका मेळची ना. म्हणजे भाव भयणीनो, हे उतरां जी जेजू आमकां सांगता, ही कसलीं उतरां गाय? जेन्ना आमी असो कितें वायट करीत जाल्यार आमकां फारीकपण दिवचें पडटा. फारीकपण दिल्या उपरांत आमकां सुटका मेळटा. पूण जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण ताजेर भावार्थ धरिना, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव आनी सुरवंडार मानिना, ताका केन्नाच ताच्या पातकाचें फारीकपण मेळना. कित्याक जेजून आख्ख्या मनशा कोणाची पातकां खुर्सार आपले कुडीन घेतली आनी ताणें आमचें मरण तो मेलो खुर्सार. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सुरवंडार म्हूण मानून घेता, तेन्नाच देव आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी आतां आमकां आपली भुरगीं करता. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या संवसारान केन्ना आमी चुकी केल्या जाल्यार, आमकां कोण भट धरीत जाल्यार, आमकां बोणकोणीन घालीत जाल्यार, तेन्ना कितें घडटा? आमी बोणकोणीन वेता आनी जेन्ना आमी जे फारीकपण दिता वा इतले दीस आमी बोणकोणीन काडटा, आमकां त्या उपरांत आमकां सुटका मेळटा. पूण जेन्ना ह्या संवसारान कोण मनीस मोडटा आनी तो जेजूचेर भावार्थ धरिना, आतां तो सासणाच्या सासणा इफेन्नान आनी एमकोणान पावता आनी थिंचो ताका दुसरो चान्स म्हणल्यार भाशेन अहें ना. ह्या संवसारान दुसरो चान्स मेळटा, तिसरो चान्स मेळटा, कितले चान्स मेळटा. कित्याक तुज्यान खंयपणी तुज्यान दुडू दिवंक जाता, बोणकोणीन वचोंक जाता आनी तेजे उपरांत तुका सुटका मेळोंक जाता. पूण एक फावटी एक मनीस केलो आनी ताणें जेजू सर्वंडार आनी देव आनी सोमी देव मानूंक ना,
आतां ताका कसलोच फायदो ना. भाव भयणीनो, ह्या मनशाक सासणाच्या सासणान इफेन्नान थंयसर भोगूंक पडटा. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी भावार्थ दवरता काय जेजूचेर? आमी आमी इगोर्जेक वेता, आमी मागणें कोत्ता, आमी मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, नवेनां कोत्ता, देवस्थान कोत्ता, आमी उपास पासून कोत्ता, आमी भिकाऱ्यांक धाण पासून दिता. आतां करिज्माच्या दिसांनी आमी थोडे उपास करून दुसऱ्यांक बरें कोत्तेले हांव. पूण खरेपणी आमी कोत्ता, धर्म कोत्ता, वो खरेपणी आमी कोत्ता कित्याक आमी देवाच्या मोगान भरल्या. खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला. खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आमी भावार्थ दवरता जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घट जायत वता काय ताच्या उतरा वरवीं? आमी ताचें उतर शिकता, आमी ताचें उतर आयकता, फकत दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलें एका कानान, दुसऱ्या कानार सोडलें. खरेपणी आमचो संबंद देवाशी घट जायत वता. भाव भयणीनो, आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट जायत जाल्यार तो संबंद आमच्या पेल्याशी, आमच्या दुस्मना पासून घट जायत वतलो. कित्याक जो कोण आपलो संबंद देवाशी घट करता, देव ताका शिकयता कशे भाशेन आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी, आमच्या दुस्मना पासून घट करूंक जाय. आनी तेच्या उपरांत भाव भयणीनो, कितलो लोक म्हणटा म्हाका तुजें कांय आयकोपाची गरज ना, हांव मिसाक वेता, हांव धर्म करता, हांव मागणें करता, हांव तेर्स करता, हांव मिसाक वेता, हांव कांय चुकी करिना. आनी कितलो लोक फटवला कित्याक ज्यो कोन्यो ते कोत्तात ते समजता तांच्या कोन्ये वरवीं तांची आतां तारण जालां. ती समजतात की ती आतां इतलें सगळें देवस्थान कोत्ता म्हणून आतां ती सर्गीच्या राज्यान भितर सरतली म्हणून चुकलेलीं आसात भाव भयणीनो. फकत जेजूचेर भावार्थ दवरल्या उपरांत तेन्नाच की आमकां एक भाशेन आमकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण मेळटा, आमकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक मेळटा. तर आयज भाव भयणीनो, हे 26 वडेन जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा, तुमी ही सजमणी आजून मेळोंक ना जाल्यार आयज तुमी देवाचें भोगसणें मागात. कित्याक आमचें सासणाचें सूख आमी सासणाच्या सासणान जेजू कडेन पावपाक हें आमी पयलीं आमच्या मनान धरूंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी ह्या उतरान रिगून रावंक जाय, ताचें उतर पाडूंक जाय. फकत उतर केलें ना, पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर आमी पाडूंक जाय. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा भाव भयणीनो, आतां आमी देवाची खुशी करतले. ज्या कारणाक लागून देवान आमकां ह्या संवसारान धाडल्यान तें कारण आमी करपाक पावतले. आनी हें सुरवात करपाक आयज तर आमी खरीच भाशेन ह्या उतराचेर नियाल करुया. हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान धरून, आमच्या काळजान रिगून धरून, तें पाळून आनी खरेपणी आमच्या दिसपट्टे जिवन करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.